सीची मिटींग हेचे पयलीं खूब जाल्ल्यो आहा आनी आयज जी आहली ती म्हत्वाची आहली की पॅन्डेमीक सिट्युएशन जे गोंयांत जालें लास्ट 1 इयर तांकां खूब त्रास जाला आनी त्रास जावन तांकां खंय तरी आतां तेंचेर आनीक अन्याय जायत आहा. अन्याय कसो जाता की जो बारीक बिझनस आहा इंडियन ट्युरिस्टूच येता गोंयांत, जो बारीक बिझनस तांकां मेळपाक जाय तांकां एअरपोर्टा वयरसून हॉटेलान हाडपाक, हॉटेला वरसून परत एअरपोर्टाक पावपाक ते बिझनस पासून आनी कोण व्हरता तेंचे तेजेर एक सोल्युशन काडचें म्हणून ते येयल्ले आहा आनी ओवरऑल जो लार्जर तेंचे प्रॉब्लम आहा तेचेरूय सोल्युशन येवचें. सो ही पयली मिटींग जाल्या आयज. रोखडेच तांकां ह्या विकान नाजाल्यार फर्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे पासून नेक्स्ट मिटींग आसतली, पूण चड करून ह्याच विकान आसतली आनी तेजेर खुबशे विशय जे आहा हे सुट्टले. आतां हितून कितें आहा, 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आहा. एक आहा ट्युरिजम डिपार्टमेंट GTDC. हांव बाब सोपटे हिचो तेजो चेअरमॅन आहा, तेजे कडेन उलयल्लो आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आतां जो विशय ट्रान्सपोर्टाचो आहा तो ट्युरिजम कसो हँडल करूंक शकता हो म्हाजो प्रश्न आसलो मिनिस्टराक. मिनिस्टरानूय सांगलें की हें आदीं अशें जाल्लें जेन्ना मुख्यमंत्री आदलो आसलो आमचो मनोहर बाब पर्रीकर, तेज्या टायमार हें जाला म्हणून इशू हो आतां आमी रिजॉल्व करया. इट कॅनॉट बी वीथ समबडी एल्स. हो इशू जो आहा ट्रान्सपोर्टाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्रीनूच हो हँडल करपाक जाय आनी इन द रायट वे. नोटिफिकेशन जे आहा रेटीचे ते ट्रान्सपोर्टूच काडटले. जो तर भितर मिटर घालपाक जाय एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन तर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटूच घालतले. हे ट्युरिजम घालूंक शकना. ट्युरिजमान इंट्रस्ट घेवपाक जाय की आमकां गोंयांत ट्युरिजम कशें वाडटलें, कशें तितून आमचे स्थानीक लोकांक कसो फायदो जातलो. ट्युरिजम जेन्ना जाता खंयचेच स्टेटीन थिंगा स्थानीक लोक जे आहा, जे लोक त्या स्टेटीन रावता, आमचे लोकल भाव आनी भयणी तांकां फायदो जावपाक जाय. त्या खातीर ते ट्युरिजम नाजाल्यार ट्युरिजम करून फायदो ना. तांचो चड मेन डिमांड आसलो गोवा मायल स्क्रॅप करपाचो म्हणून. तेचेर विशय हो मांडलेलो आहा तेणी वेगवेगळ्या हितून. तशें ते स्क्रॅप म्हणटा पळय ते उतर यूज करूंक जायना, तेजेर वेगवेगळ्या हितून मांडलेलो आहा. ते कशें बसता विदीन द फ्रेमवर्क. डिपार्टमेंट हो जो तांकां NOC दिल्या वो तांकां कितें तरी हें दिला, परवानगी दिल्या ती GTDCन दिल्या, गोवा ट्युरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, नॉट बाय द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. सो हितून आतां 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व आहा. तितून एक डिपार्टमेंट इनवॉल्व जावचो म्हणून हें आमचें मागणें. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर नेमतात तेच कंपनीचो मिटर आसतलो, तीच रेट आसतली नोटिफायड बाय द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. हे जावपाक जाय. हे जायत जाल्यार हो विशय मोर दॅन 70% सॉल्व जाता. सेकंड हे जे ह्या आयडीनसून त्या आयडीन वयता म्हणजे ह्या हॉटेलांसून गोडेक दूधसागर वयता, ह्या हॉटेलांसून हिंगा वयता एअरपोर्टार वयता, थिंगा त्या हॉटेलाचेर हॉटेल मॅनेजमेंट क्यू सिस्टम करता. आतां कोण 15 जाण आहा, 15 जाणांची नांवां जाल्यार ते 15 जाणांसून 5 जाणांक पयलीं हाडून दवरता. 5 गाडयो गेले काय दुसरे 5 येता. मोदेकातूच तिसरी गाडी येवंक शकना. हेचेर प्रश्न आहा. हाव डू वी सॉल्व दीस प्रॉब्लम. तेचेरूय आमी एक हे काडटले. वील रिमूव सम फॉर्म्युला हाव टू दॅट नो अदर पर्सन कॅन कम एंड इन्वेड द गेस्ट. म्हणजे गेस्ट उबो आहा वचपाक आनी कोणूच येवन ताका व्हरोंक जायना. सब्जेक्ट्स आहा आनी ते एकूच डिपार्टमेंटान सॉल्व करचे. त्या खातीर आमी मोविन बाब गुदिनो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तेका सेक्रेटरी जो ट्रान्सपोर्टाचो अमित सतिजा आनी सतार्डेकर डायरेक्टर हांकां सांगलात तुमी हें स्टडी करून हेचेर डिसिजन हाडचें विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. हांव आनीक उलयतां विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ. लॉचे भायर जायना. जी रूल आहा, जी लॉ आहा तितूनच भितर फ्रेमवर्कान. आनी हांव गॅरंटी दिता की आमच्या भुरग्यांक न्याय मेळटलो.